बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी भावंडांनो तुमकां सगल्यांक एक देव बरो दीस दिवं. मोगाल भयणी भावांनो, पाटलावदार आपल्या गुरूची पाट सोडिना. ताच्या मोना काळजांत जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक पोरगोट करता. आपूण वेता थंयसर आपल्या गुरू भाशेन तो वागता आनी सगल्यांक सोगोट जावूंक वावुरता. आनी हे तरेन एक खरो शीस आपल्या जिविताच्या माध्यमांतल्यान गुरून शिकयलें दाखयलें तें दिसपट्टी जियेवून आपल्या गुरूक गोवाय दिता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूची पाटलावदारा म्हूण गोवाय दिवया. जेजू विशीं असलींच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसाराक परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशे तांकां जायतें सोसूंक पडलें. तरेकवार आव्हानांक फुडें करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक तांणी सोडूंक ना. आपल्या भावार्थाक सोंपता तें शिसांनी केलें आनी तांचें जिवीत देवा मुखार अमोर जालें. आमकां जोण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो. पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताची ओळख आनी अणभव घेवन वाडूंक आमच्या उतरां कोरणाचो पोरजोळ दुसऱ्यांक जावूंक आनी वेगवेगळ्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक ह्या नोवेनांतल्यान भागिवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारांत आमकां गोवाय कोर म्हूण मागुया. आनी जितलो वावर व्हडलो तितली जबाबदारी व्हडली आनी तितले सोयेगूय आमकां चुकूंक. म्हणटच जेजूचे पाटलाव जावंक आनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमकां एकदम व्हडलें वावराचें ओजें. म्हणटच घडये जायते फावटी आमी चुकल्यांत आसतलीं. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आनी जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमी करूंक जाय आसल्यो घडये करनासतना उरल्या आसतलीं. ते पासत खालतिकायेन आनी बोगसणे मागून आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमया काकूत कर. आयज
ह्या लिटर्जिकल वर्साचो सेवादोरी वर्साचो निमाणो दीस म्हणटच फाल्यांच्यान आदवेंत कोमेस जाता म्हणटच हेंय मनान दवरया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक खतखतीक अंतरेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव, तो तुज्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या सांगाता, तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बरे भाशेन बसून आमी वाचपा आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव दानियल एकदम गाबरलो आनी म्हजे तकलेंतल्यान दर्शनां गळटालीं. तांकां लागून हांव सामको कापूंक लागलो. म्हणटोच थंय लागीं आसलोल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगलें घडलां तातूंत कितें सोत आसा तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. जबाब दिवन ह्या वस्तूचो अर्थ ताणें म्हाका दिलो. हीं 4 व्हडलीं जनावरां म्हळ्यार प्रितुमेर उपजतले ते 4 राजा. पूण राज पदवी भोव व्हडत्या देवाच्या भोगतांक मेळटली आनी सदांकाल सासणाच्या सासणाक राज तांचेंच जातलें. तेन्ना हांवें 4थ्या जनावराचो अर्थ विचारलो, कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें, एकदम भिरांकूळ, कित्याक ताचे दांत लोखंडाचे आनी ताचे चोपके पितूळचे. तें खातालें, पिठो करतालें आनी उरलां तें आपल्या पांया पोंदाक माडयतालें. तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 10 शिंगाचो अर्थ हांवें विचारलो. आनीक एक दुसरें शिंग कित्याक उपजलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं आनी त्या शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी हें शिंग कित्याक हेरां परस बोडाय दाखयतालें. हें सगलें हांवें विचारलें. भोगता कडेन झूज मांडून तांकां दोमायतालें म्हूण हांवें देखलोलें तेंच शिंग हें. पूण शेवटाक काळा युंगा आदलो तो आयलो आनी ताणें भोव व्हडत्या देवाच्या भोगतां खातीर नीत करून दिली. आनी तेन्ना भोगतांनी राज आपल्या ताब्यांत करचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हणलें, 4थें जनावर म्हळ्यार प्रितोमेर उपजतलें तें 4थें राज. हें राज हेरां राजां परस वेगळें आसतलें. तें आख्खी प्रितूम गिरासतलें, पांयां तोळा तिका माडयतलें आनी तिचो चुरो करतलें. 10 शिंगाचो अर्थ असो, ह्या राजांतले तेग राजा उपजतले आनी हांच्या उपरांत आनीक एकलो राजा. हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा राजांक सोकला उडयतलो. तो भोव व्हडत्या देवाचेर आड उलयतलो आनी भोव व्हडत्या देवाच्या भोगतांक सोतायतलो. काळ आनी सुमूट तो बदलूंक सोदतलो आनी देव ताका भोगतांक आपणाचे आदीन करूंक दितलो आनी भोगतांक ताचे आदीन करतलो. एका काळाक 2 काळांक आनी अर्द्या काळाक. पूण ताची मुनसुबी जातली आनी देव ताचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानास करून निसंटोन करतलो
आनी पदवी आनी रायपण आनी अंत्रोळा खाला आसलेल्या सगल्या राजाचें व्हडपण भोव व्हडत्या देवाच्या भक्ताचे पोरजेक देव दितलो. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी सगलीं सोमराजा ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. मनशाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराक वाकाणात. इस्रायेला सर्वेस्पराची वाकाणणी कर. सोबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पराच्या याज्ञिकानो सर्वेस्पराक वाकाणात. सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाकाणात. सोबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. प्रमाणीक मनशानो सर्वेस्पराक वाकाणात. भोक्तिवंत आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाकाणात. सोबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी तुमची चोत्राय दुरात ना तर जेवणा खाणांत लोबदून बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येयत. संवसारांत आसलोल्या सगल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाठावंक येवंक, मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक, तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोहिमा तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या बाबा बुडीनो, द हायडिंग प्लेस ह्या नांवाचें पुस्तक कोरी टॉन बून हे उस्तोरेच्या जिविताची कथा. ही उस्तोरी डच ओ नेदरलँड ह्या देशांतली. जेन्ना दुसरें विश्व झूज जालें आनी जेन्ना हिटलर जुदेवांक जिवेशी मारतालो तेन्ना ही क्रिस्तांव बायल आपणाचें व्हडलें घर आसलेलें तातूंत जायत्या जुदेवांक ती लिपोवन दवरता, तांचो जीव ती साल्वार करूंक वावुरता. ती एक नीज क्रिस्तांव भयण आनी कुटुंब जावन आसलोलो. दिसा दिसपोटी मागणें करप, दिसा दिसपोटी देवाचें उतर वाचप तांच्या जिविताचो भाग आसलोलो. जेजूक तांणी आपणाच्या जिविताचो सरवंडार म्हूण मानून घेतलोलो. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचे खरी पाटलावदारां कशी वावुरचे खातीर, वागचे खातीर ती
ह्या जुदेव लोकांक जांकां गुन्यांवाविरेंच आदोल्फ हिटलर जिवेशी मारूंक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान व्हरतालो तांकां राखताली सांबाळटाली. तांच्यांनी आपणाच्या घरा पोंदाक एक धाकटुलें टनल पर्यान बांदलेलें आनी थंयसर तांकां लिपोवन दवरतालीं. एक दीस ती सकाळची बाजार घेवंक गेल्ली आसतना ह्योच तर एक अकस्मात एकलो मनीस दुबावान पडयता आनी तो चिंतूंक पडटा ही तर फकत तेग जाणां घरांत आसात पूण इतलें सामोण बाजार घेवन खंय वेता ह्योच तरी. ताचे फाटोफाट वेता आनी फाटोफाट गेल्या उपरांत मोगाच्या बाबुड्यानो ताका थंयसर गमून येता की ह्योच तरेन आपणाच्या घरान जायत्या जाणांक 400 अदीक जुदेव लोकांक भितर दवरल्यात. आनी मोगाच्या बाबुड्यानो ही खबर वचून पुलिसेक सोल्दादांक ती सांगता आनी हिटलराचे सोल्दाद येवन त्या घरांत भितर वेतात आनी सगल्या जुदेवांक आनी ह्याय कुटुंबाक ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान घालतात. थंयसर एक कॉरी टेन बॉम्ब हाचे भयणीक जिवेशी मारतात, ताच्या बापायक ताचे नोदरे मुखार जिवेशी मारतात. आनी इतले सगोट जाल्ले आसतना ह्योच तर एक तांच्यान हात लावंक जायना. एका हातीन जेजूची इमाज आनी दुसऱ्या हातीन तिच्या पवित्र पुस्तक आशिल्लें. आनी ही दोनूय हातयारां घेवन ही जुदेव लोकांक जे मरूंक वेताले तांकां बोरवाचो भावार्थ दिता. आनी अशें म्हणटा ते आपणाच्या पुस्तकाचेर ताणें जायत्या जाणांक पवित्र स्नान पर्यान दिलें. बाबा बुडीनो जेन्ना ही उस्तोरी हे हॉलोकॉस्ट कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प साल्वार जावन भायर सोदता तेन्ना हें पुस्तक ती बरयता द हायडींग प्लेस. आनी थंयसर म्हणटा हांव देवाक आर्गां दितां म्हजो भावार्थ जिवंक म्हाका ही संदी दिली देखून. मोरो पर्यान हो म्हजो भावार्थ म्हज्या जिवितांत सांबाळूंक ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी संदी मेळ्ळी देखून. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो आपणाचो भावार्थ जेजूचे पाटलावदार म्हूण सगल्या सभे माजार गोवाय दिवंक ही आमची भयण कोरी टेन बूम आमकां कितली स्फूर्ती आनी नमणो जाता. आयचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे पावलांनी जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी गोवाय जावंक वावरुया. मोगाच्या बाबा बुडीनो भाग्योन फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून ताचो पाटलावदार म्हूण कशे भाशेन दाखयलें गाय, ताची गोवाय कसो जालो गाय. जरी तर ताचे आमी इतिहास जिविताचो आनी मुडयारपणाचो इतिहास आटापलो जाल्यार आमच्यांनी हो ताचो गोवायकेचो इतिहास 3 मुद्द्याचेर थारावूं येता. पयली सुवातेर भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपणाचो भावार्थ थीरपणीच येलो. ही वॉज कन्विन्स्ड ऑफ हीज फेथ. हाचे पयले वाचप आमकां प्रॉफेट दानियेलाच्या पुस्तकांतले 4 जनवरांची खबर सांगता. आनी ही 4 जनवरां म्हणल्यार 4 राष्ट्रां 4 देश जे पोदवेदार आसलेले जे सजमताले तांची असली आनीक पोदवेदार राष्ट्रां ह्या संवसारांत जावची नात. ते आपणाचे पोदवेचेर पाती येताले. सर्वेस्पर देवाक तांच्यांनी नाकारलेलो. ते कुड्ड्या देवांक नमस्कार करताले आनी सजमताले एक कुड्डे देव तांच्यांनी घडलेले पितळेचे फातरांचे लाकडाचे आनी लोखणाचे देव तांकां राखतले आनी सांबाळटले म्हणून. पूण मोगाच्या बाबड्यानो जशें आयचे पयले वाचप आमकां सांगता ते भाशेन हे देव कुड्डे देव न्हय पूण खरो भावार्थ ह्या वेळचेर सर्वेस्परा देवाचेर कोण दवरता तो सासणांक तोखता हे आमकां सिद्ध जाता. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर मोगाच्या बाबड्यान होच भावार्थ आपणाच्या जिवितांत येलो. जेजूचेर थीर खोल आनी खरो भावार्थ घेवन तोच येलो. ही 4 राष्ट्रां आमी जाणाव जावन आसात बाबिलोनिया, पेर्सिया, ग्रेक आनी रोमकार. आज ती मोगाच्या बाबड्यानो राष्ट्रां नात. पूण सर्वेस्परान नेमलेली पोरजा, सर्वेस्परान विचून काडलेली पोरजा, सर्वेस्परान विचून काडलेलो आपणाचो पूत धाडल्या उपरांत घडलेली पोरजा जी भावार्थाचेर जियेतली पोरजा आयच्या दिसाक पर्यंत जिवी आसा. ते राज मोगाच्या बाबड्यानो जेजूचे आयच्या दिसाक पर्यंत जिवी आसा. आनी प्रितूम आनी स्वर्ग सगळे सोंपतले पूण ताचे राज मोगाच्या बाबड्यानो केन्ना सोंपचे ना. हे भाग्योन फ्रांसिसाक थावे जाले जेन्ना तो पारिसाक पावलो तेन्ना.
तेन्ना जरी तर तो क्रिस्ती धर्मान जल्माक आयल्लो पूण ताचो भावार्थाची खोलाय आनी भावार्थाची थिराय ताच्या जिवितान नासलेली. ताच्या जिवितान पयले सुवातेर आपूण संवसारान व्हडलो जावचो, आपणाचे पदवेर पातयेतलो मनीस तो जावन आसलेलो. ह्या पेर्सिया, बॅबिलोनिया आनी ग्रेक आनी रोमकार ह्या पाश्चाया भाशेन तो जावंक सोदतालो. ऑप्टिमस आनी प्रिमूस, ऑप्टिमस एट प्रिमूस हें ताचे जिविताचें धोरण आसलेलें. सोगल्याकून व्हरतो आनी सोगल्याकून बरो पळय तो आपूण जावंक सोदतालो. पूण जेन्ना बागेवन इनासाची उतरां ताच्या कानार पडलीं आनी जेन्ना ताच्या जिविताची नवसरणी जाली, जेजूच्या उतरांनी ताचें काळीज मन बदल्लें, ताचो भावार्थ ताका ताचे दोळ्या मुखार दिसती पडलो आनी ह्या भावार्थाक मोगाच्या भाव भयणांनो तो चमकून रावलो. ही क्लांगड हिमसेल्फ टू द फेथ इन क्रायस्ट. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणांनो ताच्या जिविताचें धोरण दुसरेंच जालें. ऑप्टिमस एट प्रिमूस आसलेलें तें माजीस एट माजीस जालें. दुसऱ्या उतरांनी चड आनी चड, चड आनी चड जेजू खातीर करूंक. जें कितें आपूण करता तें भावार्थान ओदीक आनी ओदीक बरे भशेन जेजू खातीर करूंक. जिविताची दिशा ताची बदलली. पयले सुवातेर आपणाच्या भावार्थाक थीर रावून मोगाच्या भाव भयणांनो तो जेजूचो गोवाय जालो. दुसरे सुवातेर भगवंत फ्रांसीस शावेर जेजूचो गोवाय जालो. जेजूचो पाटलावदार कसो गोवाय जालो? बाय कमिटींग हिमसेल्फ टू हीज मिशन. आपणाच्या मिसावांक, आपणाच्या कार्याक थीर रावून. आमी जाणाव मोगाच्या भाव भयणांनो त्या काळार 16व्या शेंकड्यांत एक बोटीन तारवान नदयो टू क्रॉस द सीज हे सगळे दोर्या पॉयंट करपाक तितले सोंपें न्हय आसलें. आमी आतांच्या दोळ्यांनी पळयता पूण त्या काळा वेल्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार कितली अवघडाय आसलेली. ह्या 16व्या शेंकड्यान भगवंत फ्रांसीस शावेर लिस्बोआक सान मोजांबीक सान मालिनी, केनिया, सोमालिया हे सगळे आफ्रिकाचे देश मांडून मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या गोंयांत आनी आमच्या गोंया उपरांत जपानाक 2 वर्सां आनी शेवटी चीनान भितर सरूंक तो प्रयत्न करता. येदी व्हडली पॉयंट ताणें कित्याक केलें? येदी व्हडली यात्रा ताणें कित्याक पसत केली? कित्याक तो आपणाच्या कार्याक, आपणाच्या मिसावांक तो थीर आसलेलो. ही वॉज कमिटेड टू हीज मिशन. He was convinced of his faith. He was committed to his mission. अवघडायो ताणें पळयल्यो नात पूण फकत जेजूचो मोग ताणें पळयलो आनी हो मोग परगटूंक मोगाच्या भाव भयणांनो ताचें काळीज आनी मन जालें. क्रिस्ताचो मोग ताका थार दिना जालो आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो इतल्यो व्हडल्यो यात्रा ताणें केल्योच. आपणाच्या जिवाची ताणें पर्वा केली नात. आपणा मुखार आसलेले कोश्टाचे पर्वत ताणें पळयले नाच. पूण ह्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करून तो जेजूचो पाटलावदार जावंक आमकां सगल्यांक आज गोवाय जाता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो तो जेजूचो पाटलावदार म्हूण गोवाय जालो सेवे चाकरेचें जिवीत सारून. बाय लिव्हींग अ लायफ ऑफ सर्वीस. आमी जाणाव जेन्ना तो हे आमच्या गोंय भुमीर आयलो तेन्ना कितें घडलें? हे भुमीर आयिल्लो तेन्ना तो पुर्तुगालाच्या राजाचो प्रतिनिधी कसो आयिल्लो. तो पाप साहेबाचो नुन्सियो प्रतिनिधी कसो उचले पदवेचो पाप साहेबाचो प्रतिनिधी कसो आमच्या गोंयांत आयिल्लो. ताणें सुशेगाद चाकरां मदें चाकरांची सेवा चाकरी घेवं येताली पूण ना मोगाच्या भाव भयणांनो तो आपूण चाकर जालो. सांजेच्या वेळार ह्या सरभोंवती आसलेल्या सगळ्या दुयेंतींक कश्टवतेल्या भावा भयणांची सेवा चाकरी करप. रॉयल हॉस्पिटल आसलेलें हांगा लागशिल्ल्यान थंयसर दिसा दिसपटी वचून दुयेंतींचे घावे धुवप, तांची सेवा चाकरी करप हें ताचें काम न्हय आसलेलें. तरी पूण मोगाच्या भाव भयणांनो ल्हानवीक चाकर कसो जावन ताणें सेवा चाकरी केली आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणांनो ताणें जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखयलो. आमी आमच्या जिवितान ताची देख घेवंक आमी आयिल्ले आसतना ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान करून आमी मोगाच्या भाव भयणांनो भगवंत फ्रांसीस शावेराचे पावलांनी जेजूचे पाटलावदार म्हूण गोवाय जावंक प्रयत्न करुया. पयली सुवातेर लेट अस बी कन्विन्स्ड ऑफ आवर फेथ.
आमच्या भावार्थाची खरी जाणवाय घेऊन ताची शिकवण घेऊन आमचो भावार्थ काळजांतान आमी जिवुया. न्हूच फकत वोटांनी, न्हूच फकत भायल्या फेस्ता परबांनी. पुरो मोगेच्या भाव भयणांनो 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां आमी केलीं ती. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेवण खाऊन लोबदोन बेबदी काय करून जिवाचे हुस्के काडून काळजां जोड जावन तुमी जियेतात. भाव भयणांनो, फेस्तां परबे समयार आमचें हेंच जाता न्हय, खावून पियोन न्हेसोन. पूण आमच्या जिविताचे चालींत आमी खरेपणी आमचो भावार्थ जियेता काय? Let us live our faith with conviction, not as convenience. म्हज्या भाव भयणांनो, वेळ पावला जेन्ना जे आमी समोर रमता ते आमच्या जिवितान आमी पाडूंक आमच्या उतरां करण्या वरवीं ना तर आमच्यो समरमण्यो गणगणाच्यो आनी पूण आमच्यो करण्यो मोगाच्या भाव भयणांनो देवाच्या मोगा सोशिल्ल्यो पयस पयस आसतल्यो. एक जोडपे सोद्दां मिसाक येताले पूण घरा वचून सोद्दां झगडटालीं, सोद्दां झगडटात. सदां मिसाक येतात पूण घरा कडेन सुशेग तांगेर ना, सदांच झगडटात, गाडयो सवतात. नांव शांती बायलेचें आनी घोवाचें नांव संतोष. शांती ना घरान आनी संतोषूय ना पूण मिसाक येता. भाव भयणांनो, भावार्थ जियेतलो जाल्यार कोरण्यांनी जिवंक एक गरजेचें. दुसरे सुवातेर लेट अस बी कमिटेड टू आवर मिशन. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जे देवान आमकां कायदे दिल्यात, जबाबदाऱ्यो दिल्यात आमच्या बेसाच्यो, आमच्या आपोवण्या प्रमाणे ती आमी बेस बरे भाशेन पाडूंक. आवय बापायनी आपणाचे कायदे, हांव यादनीक कसो म्हजे यादनीकपणाचे कायदे, भुरग्यांनी तरणाट्यांनी तांच्या जिविताक सोबतेले कायदे पाडूंक गरजेचे. वी शूड बी कमिटेड टू द मिशन दॅट गॉड हॅज एंट्रस्टेड टू अस. आनी तेन्नाच की मोगाच्या भाव भयणांनो आमी खरेपणी क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदार म्हूण गोवाय जातले. आनी निमाणे सुवातेर सर्वीस टू द पुअर अँड द नीडी. आमच्या गोराब्यांत कोण गरजेवंत आसात, आमच्या शेजार सामाऱ्या सवे आमचे काळीज उडूंक जाय. निरस्वार्थीपणाचे बी आमच्या काळजान आमी रचून घालूंक जाय. आमचे मदें आसलेले आपस्वार्थपण आपलेपण सोडून दिवन आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करता, मोगाच्यो करण्यो करता, तेन्ना ती सगळीं समजतलीं आमी क्रिस्तांव म्हूण. Let them know that we are Christian by our love and by our service. भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, तुमचो मोग दोंग नासलोलो जावन दी. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखयात. भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना जशें भाग्योन फ्रांसीस शावेरान केलें, आपणाचो भावार्थ काळजांतान जियेलो, आपणाच्या मिसावांक तो थीर रावलो आनी पेल्याची सेवा चाकरी केली आनी जेजूचो गोवाय जालो. तेच पुरी आमी सोण ऐकली. आमचो भावार्थ अपुरबाय काळजांतान आमी करूंक, आमच्या भावा भयणाची सेवा चाकरी करूंक आनी आमच्या मिसावांक कार्याक थीर रावूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुबया वरवीं. आमेन. We carry a very heavy responsibility of witnessing Christ, no? म्हणटच त्या पासत जितली जबाबदारी व्हडली तितलो भार व्हडलो. म्हणटच त्या पासत देवाचो तितलोच आदारूय व्हडलो आमकां जाय. म्हण हें मनान धरून आमची थोडी मागणी देवा मुखार दवरून मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे नीज पाटलादार आपल्या वागणुकेंतल्यान पोरजेक जावंक आपूण सांगता तें ताचेच जिवितान दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे आठविटे समजून घेवंक धर्मा मदें तोंटे उपरासतात ते सुटावे करूंक आनी आपल्या बऱ्या जिविताची बरी देख सोमेस्तांक दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आमी सोमेस्तांनी
जेजूचे जळटे फोलेर कशें बागेवून फ्रांसिस्का भशेन उर्बेवून गोवाय आमच्या भोंवती आशिल्ल्यांक बऱ्या उतरांतल्यान कोडण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या 2 एका म्हत्वाची भयणांनी जेजूची विचून काडलेली नीज पाटलावदारां कशीं आपल्या वावरांतल्यान जेजू गोवाय दिवंक तांकां उरपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. आनी ओगेपणान रावून आमच्यो जणेक एकल्याच्यो गरजो मागणी कोण घोडे पिडेंत आसा, कोणागेर घोडे सुसेग ना, जेवण खाण आसा पूण मनशां ना, घोडे दान दौलत आसा पूण भलायकी ना, परदेसांत आसलेल्या आमच्या गोरच्यांचोय उगडास करून तांचेय पासत मागुया. आमी दुसऱ्यांक अदीक बरे गोवाय जावच्याक टू बी गूड एग्जाम्पल्स आमकांच देवाची कृपा मागुया. सर्गींच्यो बापा, तूं मोगाळ आनी उदार आनी तूं आमकां जेजूचे गोवाय जावंक सगल्यांक आपयताय. क्रिस्ता भाशेन जावंक तूं आपयताय. आमकां कृपा दी, आमकां आदार दी. आनी अडचण्यो आनी आळकोड्यो येतात तेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हूण जायते फावटी आमकां भायर आयतां तेन्ना पासून हांव क्रिस्तांव म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. बाबा भयणींनो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक निवयलें आमच्या प्राण्याचे देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलें ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यां वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमतां.
जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगडटां. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी वंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. Soumia Jesu, ami omondok lakau, ami ekasik lepi ekau, kitle pati tu boy boga Jesu, ami tuje moram porgotau. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवणपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्नीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे श्रागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हाकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागिवन सुजे, भागिवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता
पोरवी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. मोगाच्या भाव भयणींनो आमी एकठांय आसतना आनी एकठांय मागणें करतना आसतना देर इज समथींग कॉल्ड एज अ पावर प्रेयर न्हू म्हणटच सगल्यांची मागणी एकामेका पासत मागून एकामेकाची गरजो आमी घोडये नकळो पूण मागया सायबा जायतो लोक जायत्या गरजांक पडोन ओतम्यांचे तशे कुडीचे गरजांक पडोन मे बी देर आर सम फायनान्शियल प्रॉब्लम्स फॅमिली प्रॉब्लम्स सोशल प्रॉब्लम्स कितले सगोट आमचे प्रश्न उणे जावचे सुवातेर ओदीक आनी ओदीक वाडत वयता आनी जेन्ना आमी म्हणटा विटनसींग क्रायस्ट दॅट बिकम्स इट सेल्फ इज अनादर बीग प्रॉब्लम इन इंडिया न्हू आयज काल आमचेर क्रिस्तांवांचेर जाल्यार वी आर टार्गेटेड ऑफन टार्गेटेड बिकॉज वी आर क्रिस्टियन्स म्हणटच भिवपाची गरज ना कित्याक इन द एंड जेजून म्हणलेलें आसा आय वील बी देर आपूण आसतलो शेवटाक पर्यंत आसतलो कितें उलोवचें आनी कितें सांगचें तें आपूण तुमच्या तोंडांत उतरां घालतलो म्हणटच ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमचो बोरवांसो दवरून दॅट गॉड वील डिफेंड मी इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टायम्स देव म्हजे बरोबर आसतलो म्हणटच हें मागोन आनी भारताच्या जायत्या इंडियेच्या जायत्या लोकां पासत दे आर टार्गेटेड तांकां ओदीक ओदीक कोर्स चड वाडटा आनी चडयता बिकॉज दे आर क्रिस्टियन्स म्हणटा तेंचेय पासत आमी मागून आनी आमचेय पासत मागून आमी सगळीं बराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्थकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशन अंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं आमकां तूं वाटय कित्याक राज थोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुमयांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले शिकाक लूट कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करात आनी म्हजी गोवायकी दियात आनी ह्या जेजूच्या वावरांत आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा आनी आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या पितराचें म्हाका फावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये साणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेल्या आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है
वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए। आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शिवलेल्या जेजूचें आसणे आमच्या जिवितांत ह्या वेळार आमी ओणपोवया आनी ताका आमचे दिनवास उबारुया.
उबी रावया. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुजे मोगाचे वेंगेंतलीं आनी आमच्या भावां भयणींच्या एकवटांतलीं वेगळीं सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोरुमलोल्या पाद्री एंड्रो पेरेरा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री दानियल पेरेरा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच फादर एल्वीस गुदिनो हांच्या फुडाऱ्या खाल गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आज बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजची 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळची 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी 10:30 पोरबेचे मीस. सांजे 1, 2, 3, 4, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11 वाजता मेरेन वचूं येता. पोरबेच्या दिसा कुमसारां आसची नात. कोणूय फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान व्हरून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळेशात जाल्यार रोखडेच पुलिसेक कळोवचें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटीन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचो दीस म्हत्वाची भयणां पासत भेटयला. तशेंच आज 12:15 कन्नडा भाशेन मीस आसतले. फाल्यां डिसेंबराचे 3 तारखेर पुर्तुगेज भाशेन 11 वाजता मीस आनी 12:15 यात्रेकारांचे मीस आसतले. खिरीतपणी हे मीस सोंपतच तुमचे लागीं मागता जी माटवान आसात तांणी पयलें भायर सरचें. उपरांत जी कोण भायर आसात तांणीन भितर सरचें. 5 तारखेर मंगळारा दीस मिसा हे पोरी जातली. सकाळच्या 6, 7, 8 आनी 9:15. आज आमचे मदें मारगांव वाराड्यांतल्या नावेली, फातोर्डा, आके, दिकारपाल, दावोर्ली ह्या फिरगोशेंतलीं फिरगोसकारां आसात. सगळीं उबी रावया. हांगासर रोमारीक येयलेल्या ह्या आमच्या डिनरीच्या पाद्रींच्या नांवान आनी ह्या तांच्या फिरगोजकारांच्या नांवान तुमकां डिकन आनी हेरांकूय आमकां बरे भाशेन सवलती तयार करून दवरल्या पासत आनी बरे भाशेन येवकार दिल्ल्या पासत तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनीक सर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे बरे गोवाय जावंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करुया. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें
देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरकोटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. सोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती वय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटा. आमेन. San Francisco,